बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमी जल्म दिवस आचरण करतल्यांचो उडास करता. प्रत्येक तरान तांचे खातीर आज मागता. 80th बर्थडे अम्ब्रोस मतायास USA, प्रीती लोबो मुक्का, मायकल पिंटो आत्तूर, 75th बर्थडे कार्मेन क्रासा बेंगलोर. हांचे सगळे आमकां अर्गां दिवंक हांगासर विचारला. प्रत्येक तरान डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब कैकंबा, Sushmita and Vijay Dalmeda, Kayar, for all the good things, Savio Gonzalez, Dubai, Lina Pinto, Attur, Irene Fernandez, Pangla, Filomena Machado, Pernal, Princeton Machado, Pernal, Maria Matthias, Pernal, Tashanse, Luis Sina, Ligori de Souza, Basrur. हांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या हर एका त्या सवां खातीर उपकारां खातीर देवाक आज ह्या बलिदानांत आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता. ऑस्वल्ड डिसोजा, मर्लिन डिसोजाच्या त्या सवां खातीर बेंदूर तावन, नोरा मतायस पेर्नाल तावन प्रत्येक त्या सवां खातीर, विश्वास डिसोजा बरी सैरीक मेळचे खातीर गूड प्रपोजल मूड बिद्री तावन, सुमित्र जसिंता डिसोजा भुरग्यां खातीर मागता. प्रत्येक ते साव मरवंत तावन, सुमित्रा हाने हळ्ळी बारखूट तावन प्रत्येक ते सवां खातीर ह्या ते सवां सगळे आमच्यो गरजो आज आमी कितें हाडल्यात ह्यो सगळ्यो देवाक ह्या बलिदानांत आमी मिटोवन दिवया. ते वतीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. जोकिम डिसोजा गोरेगांव, मतायस सल्डाना मुल्की, एंथनी दलमेडा मुल्की, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी अडॉल्फ पिंटो किरे, युनिस डिसोजा नाक्रे, पुलगनिल्ल्या आत्म्या खातीर जॉन लूस डिसोजा आनी कुटुंब मुल्की, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा, सिस्टर जेसी आनी डेनिस लसरादो, बंटवॉळ, अम्ब्रोस वेगस, नित्यदार चर्च, फ्युनरल मास ऑफ बेनेडिक्टा मस्करेनस शक्तीनगर, कुटुंबान सरलेल्या खातीर लिली अल्वारिस मुक्का, देवादीन रोज क्रिस्तीन पिंटो फळनीर बर्थ रिमेंबरन्स तिचें. 12th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रिन्सन डिसोजा मुलून वेस्ट, लुविसिना लिगोरी डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या खातीर बसरूर तावन, आयरीन गोन्साल्वीस, वलेरियन फेर्नांडीसाच्या आत्म्या खातीर म्हयन्याचो उडास. हेलेन डिसोजा, वलेरियन एलियास कार्मिन कार्डोजा तेलार तावन, आलिस डिसोजा देवादीन लिली डिसोजाच्या आत्म्या खातीर सुरत कलतावन, आलिस डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या पुर्वजां खातीर सुरत कलतावन, तशेंच आलिस डिसोजा पुलगदिल्ल्या आत्म्या खातीर सुरत कलतावन. ह्या ते संवसवे आमच्या कुटुंबान सरलेल्या सुमे सुमी उडास करया. सर आमची ते सवा मागणी भेटोवन ह्या बलिदानांत आमी मुक्तीपणी वांटो घेवया. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकूळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो भयणीनो, क्रिस्तियानाच्या या काळार दुसऱ्या हप्त्याक आमी भितर सरता. दुसरो हप्त्यांत भितर सरता आसतना दुसरी वात आज आमी पेटयतल्या. ह्या वातीक बेथलेहेम कॅन्डल म्हूण आपयतात, बेथलेहमाची वात म्हणून. आनी ही वात संकेत जावन आसा शांती समाधानाचे संकेत. आदल्या हप्त्यांत बरवोसो जावन आसल्या पयल्या वातीचो संकेत. दुसऱ्या हप्त्याची वात या दुसरो हप्तो जावन आसा शांती समाधान.
शांती म्हणलो शब्द कोंकणीत आमकां आयकतना खंयसर झगडे ना, खंयसर लढाई ना, तसले एक संदर्भ, तसली एक परिस्थिती म्हणून आमकां समजता. पूण ग्रीक भाशेंत तशेंच हिब्रू भाशेंत हो शब्द शालोम म्हणल्यार शब्द तावन येता शांती. शालोम म्हळ्यार तसो अर्थ जावन आसा कंप्लीटनेस, फुलनेस, संपूर्णता, वेलबिईंग म्हणून अर्थ जाता. संपूर्ण बरेंपण म्हणून अर्थ जाता. सोमी संवसाराक आयिल्लो आमकां संपूर्णता दिवचे खातीर सडवोन मुखांत्र आमच्या पातकांच्या बोक्साने मुखांत्र आमकां संपूर्ण जिवीत दिवच्याक संवसार आयिल्लो जावन आसा. ताच्या सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना सोम्यान आमकां दिवची ती संपूर्णता आमी सदांच जोडून ह्या संवसारांत जिवंक जाय, ही सोम्याची आशा ही आमी ओळखून घेवया. आनी ह्याच उद्देशा पासून आज ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ही आमचे काळजाची आशा, आमचे प्रार्थन मुखार दवरून आतां ही वात आमी पेटयतल्या. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी ओळखून घेवया. देवातावन पेल्यातावन बोक्साने मागून बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक आमी आयती सवया. पातकां वळखून संगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांकवार मुरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकूळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी धावी धावी मेळोवंक वेताव. संवसारी करण्यो आमच्या वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींच्या जनवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. बुजवण दिया, म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें फरेपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सरस्वराच्या हातांतली
दोडी केस तिणे बुगली एक ताळो बो मारता अरण्यान सरस्पराक एक वाड तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक फलके बरोवन येवं दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समताळ जावन दी उंच सकल सुवात सपट जावन दी फोंड फोंडकोलां आसलेलो जागो मैदान जावन दी तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सरस्वराचें तोंड उलयलां सियोनाक बरी कोबार आडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच जेरुजलेमाक बरी कोबार आडतेल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान भोव मार देवाचें उतार हें देवाचे उपकार तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता ताचे बेबिरांत आसलेल्या ताची कुमक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वाचतली तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटता नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरता विश्वासीपण भुमींतले पूर्व जातेले नितीवंतपण सर्गाता नदर घालतेले तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर खंडी जावन सोरेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितेली नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतेले आनी अशें वचोन ताची वाट तयार करतेले तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर सांत पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप मोगाचेनो हें एक तुमी विसरचे न्हय सोम्यांक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एका दिसा परी थोड्यांक तशें बगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पळोवंक गळाई करिना पूण तुमचे लागीं तो दीक सुस्निकाय घेता तुमचे मदें कोणूच नाच जायनाये बगार सोमेस्तनी आपणा थंय परत जाय म्हणून ताची अपेक्षा सोम्याचो दीस स्वरा बरी येतलो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसलोन पडटली मूळ तत्वां उज्यान पडोन वेतली पृथ्वी आनी तिचे वयर आशिल्ल्यो सर वस्तू लासून भस्म जातल्यो सगळी सृश्टी हे परी नाच जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो
सोमयेच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां धगान खडोवन वतली. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव. देखून मोगाच्यानो ह्या गणिताक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करा, ताचे वाटो नीट करावा. सगळे मनशाकोण देवाचे थारान देखतले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकान बरोवन आशिल्ल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सुमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन सुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो, अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितालो. अख्ख्या जुदेया प्रांताच्या सांदी मुल्यांतावन आनी जेरुसलेमांतावन लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपलीं पातकां उसार योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. जुवांव कर्या लोवेचीं वस्तुरां न्हेसतालो आनी पेंगडाक सामड्याच्यो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रान मोव ताचें खान. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता, बागवोन ताच्या वानाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो, सा पेद्रूचे दुसरे पत्र अवस्वर 3:12 ओळ. आज आमी आयकल्ले दुसरे वासप अंतले एक उतर आमी परत आयकुया. 2 Peter chapter 3:12. सोमयेच्या दिसाक राखून रावा सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. दोन संगती मोगाच्या भावा भयणीनो, थंयसर आमकां सांगल्यात सोम्याच्या येण्याक राखून रावा. एक राखून रावच्या विशयान सांगला आनी एक ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. तयार जावच्या विशयान ते एका आध्यात्मीक जिविताक प्रेरण दिवचें आसल्या एका मॅगझिनांत हांवें एक लेखन वाचलें. त्या लेखनांत 1912 इसवेंत एप्रिलाच्या 15 तारीखेर जाल्ल्या एका अवघडा विशयांत उल्लेख करून अशें सांगलें. तें अवघड जावन आसलें टायटानीक म्हणली
ते व्हड थारू बुडल्ली ती संगत तुम्ही ते फिल्म पळयला जावं की पुरो आनी त्या घडितांत सुमार 1,500 लोक मरण पावल्लो ह्या घडिता विशयांत उल्लेख करून एक सवाल त्या लेखांत दिसारले आनी ते सवाल अशें आसले जर आमी त्या बुडोवंक आसच्या टायटानीक थारवांत आसल्या जाल्यार थंयसर दवरलेलीं तीं कदेलां मांडून हाडटा आसल्यांगी इंग्लिशांत अशें विचारलें इफ वी वेर इन द टायटानीक when it was sinking would we have arranged the deck chairs हे सवाल आयकतना कळ्ळें एक पिशेपण ह्या सवालांत म्हणून आमकां दिसूंक पुरो थारू बुडोवंक आसता आसतना कोणी एक विचार जाल्यार थंयसर कदेलां आसा तूं मांडून दवर म्हणून सांगत जाल्यार ताची तकली पाड जाला म्हणून आमी चिंताव आनी असले सवाल कोणी विचारता जाल्यार तूं त्या थारुवांत आसलो जाल्यार तें आसलें कदेलां मांडून दवरता आसलो गी खंडीत जावन आमची जाप ना पूण मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हे सवाल विचारिल्ले हाका उद्देश आसलो त्या लेखनांत ताणें बरयल्लें आज आमी पळोवन आसाव संवसारांत आमची जिणी बुडोवन बुडोवन वचा बरी दिसता जाल्यार कशें आमी ह्या बुडोवन वच्या जिवितांत बाचाव जावचे म्हणल्या भशेन चिंता बदलाक कदेलां अरेंज करच्यान आमी बिजी आसा तारू बुडोवन आसा म्हूण गुता आसल्यार जर तर थंयसर कदेलां लोकांक बसोवंक ह्या प्रोग्रामाक अरेंज करनासले जाल्यार मगाच्यान आमी कशें पिशेपण म्हूण चिंताव तसलेंच पिशेपण आमच्या जिवितांत आमी आदारून आसा म्हणलें आमी मतीक व्हरिना ह्या विशयांत जागोवच्या खातीर ते लेखान बरयल्लें जावन आसा आनी मगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त येण्याचो वो काळ आमकां जागयता आदल्या हप्त्यांत देवाचे उतर आमकां सांगलें जागे जाया म्हणून जागृत रावा जागे जाया मगाच्या भाव भयणीनो मनीस सुलाबान न्हिदोन पडटा आपली परिस्थिती सारक्या रितीन समजनासतना मनीस न्हिदोन पडटा तातूंत जागो जाय जाय तयार जाय जाय कितें घडोवंक आसा त्या खातीर आमी राखून रावूं जाय हो जावन आसा संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळचो जावन आसा ह्या देवस्तुतेंत तर मोगाच्या आज आमी समजून गेले आमी पयला तशें तिसऱ्या वाचपान पळयलें थंयसर जुवांव बावतिस्ताची ती जिणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेली आसा सोम्याच्या येण्याक जुवांव बावतिस्त कसो तयार जालो सोम्याच्या त्या दिसाक जुवांव बावतिस्त कसो राखून रावलो ह्या दोन सवालांक आमी आज जाप सोदता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कशें सोम्याच्या दिसाक राखून रावपा जाय आनी सोम्याच्या येण्याक कशें आमी तयार जाय जाय म्हणल्यार आमकां सारकें समजता तेंच आमी समजूंक ह्या वेळार प्रयत्न करया आयच्या वांजेलान मोगाच्या भाव भयणी आमी आयकली ती उतरां पयलो वस्वर मार्काचो तिसरी वड ती आतां आमी आयकुया मार्क चॅप्टर 1:3 अरण्यात एक ताळो बोब मारता अरण्यांत एक थाळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अरण्यांत एक थाळो बोब मारता मोगाच्या बाबून जुवांव बावतिस्ताचो ताळो अरण्यांत बोब मारचो म्हळ्यार जुवांव बावतिस्त सोम्याच्या त्या दिसाक राखून सोम्याच्या येण्याक तयार जावन गेलो मोगाच्या भाव भयणीनो अरण्याक अरण्याक अरण्य म्हळ्यार जावन आसा मरुभूमी डेझर्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान रान न्ही डेझर्ट डेझर्टांत मरुभुमींत तो भितर सरलो आनी थंयसर मरुभुमींत तो सोम्याच्या येण्याक राखून रावलो तयार जालो आनी ताचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या त्या दिसाक राखून रावच्या खातीर थंयसर 3 संगती आमी पळयता
जो भोवतीस जिवितांतले थंयसर तीन संगती आज दोळा मुखार दवरल्यात. पयल्यान पयलें आमी समजून घेता मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्त एक सादी जिणी जियेलो. विशेष तराचें सादेपण, विशेष तराचें खालतेपण आमी ताचे थंय पळयता. त्या सादेपणांत, त्या खालतेपणांत जुआंव बावतिस्त अरण्यांत सोम्याच्या येण्याक राखून रावलो. आमी आतां आयकली उतरां मार्कस एवांजेल 1:6 वळ आमी काडया, 6 आनी 7 वळ. जुआंव कार्यालवेचें वस्तुरा न्हेसतलो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतलो. देंपे आनी रानमोव ताचें काण. अशें ताणें प्रसंग केलो. आनी ताणें अशें प्रसंग केलो, म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्टी एकलो येता, बागोवन ताच्या वणाचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, जो बावतिस्त थंयसर म्हणटा ताचे विशयान सांगलेलें आसा, तो खऱ्या लोवेचे वस्तुरा न्हेसतलो आनी पेंगडाक सामडाचो फाटो बांदतलो आनी देंपे आनी रानमोव ताचें खाण जावन आसलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, सादें खाण ताचें. व्हडलें कितें सादें व्हडलेपण ताचें दिसना, पूण सादें जिवीत ताच्या न्हेसनांत जावं पुरो ताच्या खाणा जेवणांत त्या सादेपणांत तो रावलो. मात्र न्ही, तो सांगतालो म्हज्या उपरांत एकलो बलिश्ट म्हज्याक एकलो येता, ताच्या भगवंताच्या वणांचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्ही. पण म्हज्यान कितें व्हरतें खालतेपण ताचें. खालतेपणान जुआंव बावतिस्त सोम्याच्या त्या दिसाक राखून रावलो. उपरांत आमी पळयता मोगाच्यान जुआंव बावतिस्ताच्या त्या अरण्याच्या जिवितांत, ताच्या डेझर्ट एक्सपिरियन्सांत थंयसर आसलें विशेष तराचें मौनपण, सायलन्स. फर्स्ट सिंप्लिसिटी आमी पळयता जाल्यार दुसरें आमकां दिसता थंयसर सायलन्स. आयचो संवसार मोगाच्या भाव भयणीनो मस्तू आवाज करचो संवसार जावन आसा. आमकां आवाज म्हळ्यार बरो गे पाड, बरो गे पाड, सगळ्यांनी दिसतना आवाजच आवाज. आमचे पार्टेक गेल्यार थंय गेल्यार व्हडलो व्हडलो आवाजच न्ही गे. व्हड आवाज करच्यांत संवसार मग्न जावन आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या त्या दिसाक आमी राखून रावता आसतना आवाजान आमी आसल्यार जायना. मौनपण भोव गरजे जावन आसा. सायलन्स भोव गरजे जावन आसा. जर आमच्या जिवितांत त्या सायलन्साक, मौनपणाक आमी भितर सरना तर सोम्याच्या दिसाक आमी राखून रावंक शकना. एक इंग्लीश बरयणार सांगता ताच्या एका बुकांत, वेन वी आर फिल्ड विथ आवर नॉयसेस वी कॅनॉट हियर हीज वॉयस म्हणून. वेन वी आर फिल्ड विथ आवर नॉयसेस वी कॅनॉट हियर हीज वॉयस. तासो थाळो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयका जाय तर आमचो आवाज उणो जायचे. तो उणो जायचे. मौनपणाक आमी भितर सरा जाय. आमच्या अंतस्करणांत सोमी आमचे लागीं उलोवंक आशेता. आमकां तो ताचो संदेश दिवंक आशेता. सता आमकां उगडापी करूंक आशेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आदल्या काळार TV आनी सगळे येवच्या पयलीं आमी रेडिओ उपयोग करतलो. हिंगी तुमी उपयोग केला जावंक पुरो. रेडिओ मुखांतर आमकां संवसाराची खबर सकट आयकूंक साद जातलें. कितें सकट घडून आसा सभा सांगता आमकां समजतलो रेडिओ मुखांतर. आनी रेडिओ आमी आयकत आसतना थोडे पटी जाणा हांव ते ट्यून करूंक आसा. रेडिओन तूं एक खंयचें एक स्टेशन आसा तें ट्यून केल्यार मात्र आमकां सारकें आयकता. सभार पटी अशें जाता की आमी ट्यून करता आसतना 2-3 स्टेशनां सांगता म्हणल्यार तो आवाज येवंक सो आसता की कितेंच सामकां तातूं समजना. त्या वेळार एक आनी एक नॉब आसता थंयसर, एक बटन आसता फायन ट्युनिंग म्हणून. फायन ट्युनिंग म्हणून बटन आसा. एक ट्युनिंग आनी एक फायन ट्युनिंग. हे फायन ट्युनिंग करता आसतना कितें जाता, खंयच्या स्टेशनाक आमकां आयकूंक जाय थंयसर तें ताका कनेक्ट जाता आनी क्लॅरिटी मेळटा. जो बावतिस्त अरण्यांत वेळ करता आनी तोच अत्रेक आमच्या जिवितांत जाय जाय. ते डेझर्ट एक्सपिरियन्स कितें ताचें आसलें तें आमचें जाय जाय सोम्याच्या त्या दिसाक आमी तयार जाता आसतना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर आमी सोम्या ते मोगाच्यान रेस्ट खाण घेना, विशेव आमी घेना,
आमचे जिवीत रेस्टलेस जावन उरता. सबास जण फोन कर सांगतात, फादर म्हज्या जिवितान मस्त कन्फ्युजन आसा, रेस्टलेसनेस आसा, विविध तरेचो घुसपोट गोंधळ आसा फादर. सबार प्रश्न सांगते आमकां दोस्तात, पूण सोम्या ते आमी विशय घेवंक मुखार येवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या त्या दिसाक आमी तयार जावचें म्हणा. दुसरें, आज मोगाच्यान आमी नियाळकेचें जावन आसा, जुआंव बाप्तिस्त जेजूच्या येण्याक कसो तयार जालो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, तशेंच पयल्या वाचपांत आमी आयकलें ती उतरां जुआंव बाप्तिस्त थंयसर आसात. मार्काचो वांजेल पयलो अवसो 4थी वळ आमी काडया. कशें तो तयार जालो सोम्याच्या त्या येण्याक. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पत्की जिणी बदला पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. आनी स्नान घेया. देव तुमची पदकां बक्षितलो. देव तुमची पातकां बक्षितलो. अशें आरण्यान परगडतलो आनी स्नान दितलो. जुआंव बाप्तिस्तान संदेश दिलो मोगाच्या भाव भयणीनो, जिनी बदला पासो, जिनी बदला पासो संदेश दिवन ताणें तयार केले सगळ्या लोकांक सोम्याच्या त्या येण्याक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हाचो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मेळून आसा. सोमी आमकां तो संदेश दिवन आसा की आमच्या जिणेंत कितें बदलावनाची गरज आसा, ती बदलावन मोगाच्या भाव भयणीनो केदार आमी हाडूंक फुडें सरता. सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जाता. पूण सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना कसली ती बदलावन आमच्या जिवितांत जाय जाय हें आमी समजा जाय. कसली बदलावन आमच्या जिवितांत जाय जाय म्हणून आज देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी वाचलें जाल्यार इसाया प्रभूच्या ग्रंथांत 6:3 वळींत, एकताळो बोब मारता आरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. वाट तयार करा, नीट रस्तो. रस्तो करा म्हणटा थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो. मग वाट म्हणलो शब्द आमी विविध रितीन वापरता. एक आमी जाणा वाट म्हळ्यार रस्तो, मार्ग म्हणटा रस्तो, एक अर्थ जावन आसा. पूण तसो शब्द वाट म्हणलो शब्द आमी अनेक रितीन वापर करता. रीत म्हूण अनेक अर्थ जाता. वाट म्हळ्यार रीत, एक शैली म्हणून अर्थ जाता. तर दोनी सांगाता घालता आसतना वाट म्हणल्या शब्दाचो अर्थ आमी समजून घेवयेत जिणेची साल, या जिणेचें वर्तन. आनी ह्या खातीर हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता, वाट तयार करा म्हळ्यार बायल ती चलोन वयची वाट न्ही, रस्तो या मार्ग न्ही, पूण आमच्या जिणेची साल ती नीट करून, ती सारकी करून आमी सोम्याच्या येण्याक तयार जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुआंव बाप्तिस्तान तो संदेश दिल्लो जावन आसा आरण्यांत, सोम्याक एक वाट तयार करा म्हणटा आसतना तुमच्या जिणये सालींत कितें सोम्याक मेस्वानांतलें आसा तें सारकें तुमी करा. हो संदेश ताणें दिल्लो जावन आसा. आनी तें सारकें करूंक तो कितें म्हणटा, कशें करीचें म्हूण सांगता. 4थ्या वळींत आमी वाचता. हर एक पलकें बरोवन येवं दी. हर एक फालकें भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. म्हाका हर एक फालकें बरोवन येवं दी म्हणटा थंयसर. फालकें म्हळ्यार भायर आशिल्लो तग सुवात न्ही. फालकें आमच्या जिविताचें फालकें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे भे, आमचे आकांत, आमचे कावजेनी, सबार फुडें आसले संगती आमच्या जिवितान आमकां दोस्तात. सारक्या रितीन सोम्या ती आमकां जेवंक सोडिनात मोगाच्या भाव भयणीनो. हे हर एक फालकें भरोवन येवचें म्हळ्यार मोगाचे न्हू, खंयसर आमी भावार्थ, खरो भावार्थ जिवो भावार्थ हाडटा तवळ हर एक तराचे भे, भिरांत, आकांत, कावजेनी पयस वेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. द एंटीडोट टू फियर इज द फेथ. खंयसर जिवो भावार्थ आसा, खरो भावार्थ आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, थंय भे, कावजेनी, आकांताक कसलोच आस्पद ना. कित्याक सोम्या थंय आमी विशेश धैर्य जोडटा. तातूंत फालकें बराय जाय तर मोगाचे न्हू भावार्थ आमी घट करूंक आसा. हर एक पर्वत दोंगर समताळ जावं दी म्हूण सांगला. कसले ते पर्वत दोंगर, भायर दिसचे पर्वत दोंगर न्ही, आमच्या जिविताचे पर्वत दोंगर मोगाचे न्हू. जावं पुरो आमचो गर्व, आमचे वडपण, आमचो हंकार, हे सकड वसा जाय मोगाच्या भावानो. खालतेपण आमच्या जिवितांत भितर सरा जाय. जुआंव
तयार जालो सोम्याच्या येण्याक खालतेपणान ते खालतेपण सोम्यात सोम्याक आमी सदांच वर्ते करचे तसले तो मनोभाव आमचे ते आसूंक जाय म्हज्या हर एका चिंतनांत म्हज्या हर एका शब्दांत म्हज्या हर एका करण्यांत म्हज्या सोम्याक मान जाय जाय म्हज्या सोम्याक हांवें सदांच महिमा दी जाय हें चिंता मोगाच्या बाबुनीनो आमचे ते जिवे उरोंक जाय आनी तिसरें थंयसर सांगलां मुखार वाच ऊन सकल सुवात सपट जावं दे ऊस आनी सकल आसलेली ती सुवात ऊस आनी सकल म्हळ्यार मोगाचें न्हू इम्बॅलन्स म्हणटा आमी एरू पेरू म्हणटा ऊस आनी सकल आसलेली ती सुवात सपट जावं दे सपट जाय जाय समतट्ट जाय जाय म्हणटा मोगाच्या बाबुनीनो आमच्या जिवितांत इम्बॅलन्स सबारपोटी फोटीच्या जिवितांत अनितेच्या जिवितांत असताच्या जिवितांत मोगाचें न्हू एरपेर आमच्या जिवितांत घडटा पूण नीत सत समाधान आमच्या जिवीत समतट्ट जिवितांत मुखार व्हरता तसले जिविताक आज तुमी आमकां पळयता मुखार फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दे फोंडकुलां आसलेलो तो जागो मैदान जाय जाय म्हणटा मोगाच्या बाबुनीनो कसली ती फोंडकुलां आमी कोंडून दवरल्यांत आमच्या जिणयेंत सांग पुरो आमचे आसचे ते ल्हान वायट संवय ल्हान संगती वायट संवय आमच्या जिवितां भितर सरतात आमकां त्या तसल्या वायट संवयेक चिडकून रावून करतात ही फोंडकुलां मोगाचें आमकां परत्यान परत्यान पडाशें करतात मनशान पडत जाय तर मोगाचें व्हडले व्हडले पर्वत मुखार जे गरज ना ल्हान फातोरी ताका पावता ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिवितांत आमकां परत परत वायटाक ओडचे तसले संगती साबार आसात ते सकड बरा जायत आमच्या जिवितांत म्हणटा मोगाच्या बाबुनीनो म्हणजे कसली बदलावन देव आमच्या जिणयेंत हाडूंक आशेता त्या बदलावनेक आमी तयार जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असली बदलावन आमच्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता एफेसकारांक बरयलें पत्र आमी वाचता मोगाचें 4 वर्सवर 22 वळितावन Ephesians chapter 4 verse 22 and the following. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदोणया वरवीं तुमच्या नासाकून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काणवडी जाय पळया मोगाचें स्पश्ट उतर थंयसर दिल्लें आसा सांपोल आपल्या पत्रांत सांगता तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काणवडी जाय पोरणे व्यक्तित्व ते वसा जाय मोगाच्या बाबुनीनो तो वळ मुखार मुकली वळ तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवे जाय अंतस्करण आनी चिंताप नवे जाय जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवे जाय देवाचे प्रतिरूप करून रचले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता ते नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तीचे नवे व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तीचे नवे व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय मोगाच्या बाबुनीनो ही बदलावन आमच्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता तेंच आज आयच्या वाचपान आमी आयकलें जावन आसा सांत पावल ज्या पत्रांत आमी वाचता मात्र आयच्या सांत पेद्रूच्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत आमी आयकलें तेंच सांत पावल पयल्या ते सुरविला पवित्र सभेक लागून सांगता एक नवेंपण तुमच्या जिवितांत सोमी आशेता त्या नवेपणांत तुमी ताका मेळोवंक आयती जावंक आसा सदांच तुमी ताका रावंक तयार जावंक आसा मोगाच्या बाबुनीनो आज तुजे आनी म्हज्या मुखार एक सवाल हो संवसार सणून आमकां एक दीस वचोंक आसा त्या दीस हांगासर आसलो तो लोक तुका आनी म्हाका कशें वळखतालो कसो तुजो आनी म्हजो ह्या संवसारांतलो उडास धरतलो जर हे सवाल मोगाचे आमी विचारता आमकांच सोम्याच्या त्या येण्याक आल्फ्रेड नोबेल तयार जाल्ल्या बरी आमी तयार जावंक जाता जर हे सवाल दिसपरत आमकां आमी विचारता मोगाच्या भाव भयणीनो जुआंव बावतिस्तान तयार जाल्ल्या बरी जुआंव बावतिस्तान लोकांक सोम्याक घेवंक स्विकार करूंक तयार जाल्ल्या बरी आमी दिसपरते तयार जाता आमी दिसपरते राखून रावता सोम्याच्या येण्याक तर आज एकडे पर आमचे दोळे आमी धांपया सोम्यान आमकां दिल्लो तो उलो ताच्या येण्याक आमी राखून रावूंक तयार जावं हो उलो आमी स्विकार करता आसतना आमकां सोम्या मुखार आमी दवरया थोड्या सप्त्यांनी आमी सोम्याच्या जननाची परब क्रिस्मसाच्या आसतल्या
बडा संतोषाचे फेस्त ते आमकां जावन आसा पूण त्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना ह्या वेळार सोम्यान नव्यान आमचे ते जल्मा जाय खरेंच सोम्याचे येणे आमचे ते जाय जाय आनी ह्या खातीर तुवें हांवें सारक्या रितीन तयार जाय जाय सोम्याक मेळोवंक सदांच आमी राखून रावा जाय ती कृपा आमी आज मागया सोम्या थावन सोम्या जेजू तूं म्हाका सदांच भेटोवंक येताय तुज्या उतरा मुखांतर तुका मेळोवंक सदांच तयार जावच्याक तूं म्हाका आपयताय म्हज्या जिवितांत कितें वांकडे तिंकडे आसा कितें समातट ना उंचतक आसा कितें फालकें आसा तें हरूक भरून सारकें करून सोम्या तुका मेळोवंक आयतें जावंक तूंच म्हाका बोळ दिताय तीच कृपा सोम्या आज तुजे लागीं हांव मागता तुजे येणे नव्यान म्हजे थंय हांवें अनुभव करूंक सोम्या तुजो आदार म्हाका दी तुज्या जल्माची परब हांवें आचरण करची ती भायल्या आडंबरान ती सीमीत जायना जावं पगार खरेपणी तुका म्हज्या काळजा मनान हांवें घेवन तुजे थंय जियोंक म्हाका एक अवकाश जावं सोम्या सो जे थाय रजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन उबी रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाबतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर वस्तू सो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पोतो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमचे सर्वणे पासोत सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मरियेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कस्त मोरान सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरगार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्यांनी मेल्याची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादी वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता आनी धर्म आनी पदकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन आमच्या काळजांत सबार मागणी आसात ते सवासात गरजो आसात ते सकयल भावार्थान ह्या वेळार आमच्या सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सता नितीन जिवन तुजे वाटेन सारके रितीन मार्गदर्शन दिवन परजेक सोलोवन व्हरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता आमचे जॉब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमची जिणी वाट देसवाड करिनासतना बगर आमचे जिवीत देवाचे देणे म्हूण समजून त्या प्रमाणे नीट वाटेन समकून खरी आत्मीक जिविताची तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक करसा पासत कुटुंबाच्या देसा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ली आसात ताचे पासत आनी प्रत्येक जावन मुखल्या हप्त्यांनी हांगासर जावच्या सर कार्यक्रमा पासत प्रत्येक जावन मुखल्या हप्त्यान हांगासर कन्नडा रिती जावची आसा ह्या रितीन भाग घेवचे आसत आमच्या भाव भयणीच्या देसा पासत ह्या वेळी आमी प्रत्येक तरान मागया
हो मगाळा बापा आम्ही आज तुझ्या मुखार दवरलेली ही आमची खालती मागणी तूं मानून घे आमकां सुमेस्ता कितें गरजेचें तें तूं जाणाय बापा आमी तुजे लागीं मागल्ल्याच्या की वर्त्या मोपान तुजी देणी तूं आमकां दिताय त्याच बरोबरच्यान आज आमची दवरली सर प्रार्थना तूं स्विकार कर आनी आमी हर एकल्यानी तुज्या पुताक मेळोवंक ताच्या त्या जल्माक तयार जावंक ताच्या येण्याक अत्रेगून रावूंक आमकां तुजी कृपा लाभय जो जियेताय रजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्वागी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्वागी म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या गुंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया हे तुमच्या अदंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुयसभेच्या आदावार सर्विस्पोर म्हणून घेवन दयाळ बापा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्ही जाल्यारय ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी खाकुलतीन तूं आमकां आधार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक थारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची
तेच पोरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pabartaso घुट पर गटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज तांची दाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजय तिचो पती भगवंत दम दुता आनी सोर्ग आनी तुका मनोवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार नोळ जॉन्सन जुजय फ्रेनार्ड मिल्स आनी एसपीडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्याच्या येण्याक आमी सदांच आयती रावच्याक तयार जावच्याक सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली सत्राच्या खोटेपणांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक दिलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटा सांबाळ जोजी येताय राजवड सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो.
माय मग असो गुर्तू जावन सगळ्याची शांती एकामेका पाठवूया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शिळये. पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. इस देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शिळेत एकवटान रावची. ताचे येण्याक सदांच आयती रावची आमी सर्व सुभागी. सम्या तो म्हणजे येवचे म्हाका फोवना पदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमेन. येसो मिया दयेन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या भिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी धदोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जनवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लब्दोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. तुमची तकली बगावन या काळाचे विशेष आशीर्वाद स्वीकार करात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हणून तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजळान सर पदवेदार आनी काकुलदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर बरवशान संतोशी आनी प्रितिमोगांत उर्बेस्त आनी सुरसुरीत करूं. आमेन. आमचो सदवंदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हणून तुमी संतोषान भरल्यात. तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिव. आमेन. आनी सर पदवेधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवूं आनी तुमचे सोबे सदांच आसो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. गीत नंबर G2 5 226 पेज नंबर 226. ये जेजू आमच्या सोम्या सोड